Year 44. संतोषान उल्हासान गीतां गायनात तुझे जशी पावला अर्गा पाठोम कायल्या बली पेटोम जमल्या पत्का वळकताय सोम्या परताव काकोय तामचेर प्रार्थना अर्गा पाठयताव आदाला लेताव शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीतां गायनात तुझे जशी पावल्या अर्गा पाठोम कायल्या बली पेटोक जमल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनांनी मेळून आयच्या मिसाची इरादे ह्या प्रकार जावन आसात अर्गामीस पेटयता ज्योती रोशन डोरेन पायस कोरडो कोरडेया शिरवासे हाज्या इराद्या पासत ह्या मिसाच्या बद्दल मागता तशेंच देवादीन जोखीम डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागोवंक सांगला तांच्या कुटुंबाच्यांनी आज आस्त्र्याच्या निवासांक सांजेचे फळार दिला जोखीम डिसोजा वामंजूर तांचो आमी उपकार बावडता क्रिस्त तेई म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां सांगता आपलो आनी एकामेकाचो कसो मोग करी जाय म्हणून देवा मुखार आमी आयल्या टायमार देवाचो मोग करी जाय आनी
देव मंदिरांतल्यान भायर गेल्या उपरांत आपल्यासो आनी कसो आपल्यासो मोग करताय तसोच एकामेकाचोय मोग करीत जाय. म्हजो शेजारी कोण म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक कळोंक जाय. कोणाक म्हजी गरज आसा तो म्हजो शेजारी आनी ताजे पासून तो म्हाका वावर करूंक जाय हे संकेत आयच्या वांजेलांत आमी आयकूंक पळयता. देव म्हणटा हर एका मनशाक म्हजी गरज आसा तांकां कुमोक हांव करूंक प्रयत्न करूं. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार येस बेसांवखाण घेवंक आमी देवा लागीं मागून घेवया. आमचें तें कले उणेपण आसल्यार देवा लागीं बोगसून काडून ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो रितीन वांटो घेवया. हांव पातकी सर्पदिदार देवाक आनी तुमकां भोंवडेनो सगळ्या सरून संता मनात चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सगळें संकार करी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदिदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमीन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्पदिदारनी ससनाच्या देवा तूं अगणित मोवाळाचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्लें वरस चड आनी तांणी आशिल्लें वरस चड तूं दिताय. तुजे काकुळतीन सर आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागोंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांत पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे दयेन तुमकां आपणें दिल्ल्या बापाक इतले वेगीत सांडून दुसरे सुवाते फाटल्यान तुमी धांवतात तें पळोवन हांव भोव चड आजा पावता. दुसरीच म्हणली सुवार्थ आसा म्हूण न्ही, पूण थोडे जाण तुमकां सळवळयतात आनी क्रिस्ताची सुवार्थ बदलूंक प्रयत्न करन आसात. पूण तुमीच जावं वा सर्गींतावन आयिल्लो देवदूत जावं तुमकां परगट केल्ले सुवार्थे शिवाय कोणी दुसरी एक परगट करीत जाल्यार ताचेर शिराप पडूं. येदोळूच सांगला तेच परी परत्यान हांव तुमकां सांगतां. तुमी मानून घेतलेले ते सुवार्थे शिवाय कोणी दुसरी एक तुमकां परगट करीत जाल्यार ताचेर बहिश्कार पडूं. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयतसो तुमकां दिसता, मनशाक वा देवाक? हांव कितें मनशाची सबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? आनी की हांव मनशांक मानवून सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवेक न्हय. भावानो, हांवें तुमकां परगट केल्ली ती सुवार्थ मनशांतावन उपजल्ली न्हय म्हूण तुमी समजा जाय. कित्याक म्हाका ती खंयची मनशांतावन मेळिल्ली न्हय, कोणी म्हाका ती शिकयल्ली न्हय. भागार जेजू क्रिस्तानच म्हाका ती उगडापी केल्ली. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता.
सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दिता. जमल्या भक्तिवंताची सभेक तुका हर्सिता. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती, तांतू आनंद भक्तल्यांनी ती नियाळची. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. नितीची आनी सताची ताची कृत्यां, विश्वासपणाची ताची विधी नियामा. ससनाच्या ससनाक ताणें ती टारायल्या, सतांनी ती परमणे ती मांडून हाडल्या. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्परान आपले परजेक सुटकां दिल्या, आपले करार ससनाक ताणें तीर केला. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव, ताची स्तुती सर्वय काळाक भक्ता. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. एक नवो उपादेस हांव तुमकां दिता म्हणटा समी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. एक दीस शास्त्रां भितरलो एकलो जेजूची परीक्षा करचे इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सासणेक जिवी जोडूंक आमी कितें करी जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर, आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यांचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी जाप तुवें दिलाय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण तो आपलें सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एक मनीस जेरुजलेमांतल्यान येरिकोक देंवून वेताना सोराच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताजें सगळें नागयलें, ताका मान घाय केलें आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवून वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसऱ्या बगलेन चलतच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक समार्यकार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीं सरन ताज्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें तें बांदलें. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एका चत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताजी जतन गेली. दुसऱ्या दिसा चत्राच्या मालकाक रुपयाचे 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी तूं कितें चडीत तूं खर्चिताय तें फाटीं येतना हांव तुका फारीक करतलो. ह्या त्यागा भितर चोराच्या हातांत सांपडल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्रान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वस आनी तुंय तशेंच कर. देवाचे उतर हे वाकरणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पर देवाचो तूं मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेलाचो मोग कर म्हणालो जेजू.
आयच्या देवस्तुतीची मूळ संदेश ही जावन आसा देवाचो आपल्याचो आनी एकामेकाचो आमी मोग करचो ते सोडल्यार आजनकी वर्तें नियम ना म्हणटा जेजू ताकात मदर तेरेसा म्हणटा असलो संबंध आमकां सदांच आपणावंक जाय देवाचो मोग करचो आपल्याचो मोग करचो आनी तशेंच एकामेकाचो मोग करचो संबंध आमकां सदांच जियोवंक जाय आनी हें कशें जियोवंक सकत मदर तेरेसा म्हणटा केवल मागण्यांत साध्य मागण्याचें बळ आसल्यार मात्र तो देवाचोय मोग करूं शकता आनी आपल्याचो मोग करूं शकता आनी तशेंच एकामेकाचो मोग करूं शकता मागणें नांगी आमी असलें करूंक असलें काम करूंक आमकां साध्य जावचें ना ताकाच एक सांगणी आसा एक बरो क्रिस्तव देव मंदिरांत येता देवाचो मोग करूंक आनी देव मंदिरांतल्यान भायर वेता तो एकामेकाचो मोग करूंक देव मंदिरांत येवचें आमी देवाचो मोग करूंक आनी भायर गेल्ल्या टायमार एकामेकाचो मोग करचें ती बरी क्रिस्तांवांची गूण जावन आसा आनी आमचो एमिरेतस पाप साहेब बेनेडिक्ट सोळवो म्हणटा एका बऱ्या क्रिस्तांवाचो प्रोग्राम जावन आसा बऱ्या समार्यागराचो प्रोग्राम आमचे प्रोग्राम जुनियेचे प्रोग्राम जावन आसा बऱ्या समार्यागराचे प्रोग्राम आनी बऱ्या समार्यागराचे प्रोग्राम काल जावन आसा दुसऱ्यांच्या गरजेक पावचें आनी तेंच प्रोग्राम आमचें जावंक जाय म्हणटा एमिरेतस पाप साहेब बेनेडिक्ट सोळवो ह्या ओपेऱ्यांत ते एक जण आमी पळयता तेगांत दोग जण गरजेवंताक पळोवंक आनी ताजी सेवा करूंक रावनात तशें जाल्यार जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 8:18 वळयेंत अशें म्हणटा दोळे आसुनूय तुमकां दिसना आनी कान आसुनूय तुमकां आयकना दोळे आसुनूय तुमी पळोवंक शकनात तुमच्या मुखार कालें चलता म्हणलें आनी कान आसुनूय तुमकां बरें आयकूंक तुमच्यान जायना ते दोग जण त्या गरजेवंताक पावोवंक नासले तांच्या विशयांत म्हणटा आनी एकलो समारीगार पळयता रावता आनी ताजी दया करता आनी ताजी सेवा करूंक तो मुखार सरता तशें जाल्यान जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या अध्यायांत 40व्या वळयेंत जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावाक तुमी करतात तें म्हाकाच तुमी करतात कितें तुमी म्हज्याच ल्हानाच्या ल्हाना भावाक तुमी करतात तें तुमी म्हाका करतात म्हणटा जेजू हे हांगा आमी तेग जण पळयता तेगी जाणांचे चिंताप विंगड जावन आसा स्वराचें चिंताप जावन आसा कालें दुसऱ्यांचें आसा तें म्हजें तुजें कालें आसा तें म्हजें तशें जावन तो सोरूंक पळयता ताका मारता आनी ताजे कडेन कालें आसलें पुरो नागोवन काणगोवन वेता आनी ह्या जगाचें आनी फारिसांचें चिंताप जावन आसा कालें म्हजें आसा तें म्हजेंच हांव कोणा कडेन दिवंक वचना कालें म्हजें आसा तें म्हजेंच हांव दिवंक वचना म्हणटा आनी बऱ्या समारीगाराचें चिंताप जावन आसा कालें म्हजे कडेन आसा तें तुजें म्हजे कडेन कालें आसा हांव दुसऱ्या कडेन वांटून जियोवंक शकता हांव दुसऱ्या कडेन वांटून काणूंक पळयता आनी तें बऱ्या समारीगाराचें वापर बऱ्या समारीगाराचें चिंताप जावन आसा म्हजें खरें चिंताप आयचे दिसा म्हजें खरें चिंताप जावन आसा हांव दुसऱ्या कडेन आसलें काण घेवंक पळयता गी या म्हजे कडेन आसलें म्हजें म्हूण चिंता गी या म्हजे कडेन आसलें दुसरे कडेन वांटून काण घेवंक पळयता गी हें आमकां सर्वांक पळोवचें गरज आसा आयचे वापर आयचे देवाची उतरां आमच्या काळजांत कसों दी आनी आमकां बरें मन बरें चिंताप दिवन आमकां देव भिरांतींत मुखार सरों दी म्हणून आमचें मागणें आयचे दिसा जावं दी
C10. काणगे सोम्या काणिको मोगल तुझ्या भुरग्यांचो दिनवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो उलटो गोवांचो भेटयता बापा वायनाकांचो अर्पिता तुका गुटो मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ताको जगती तूं आमकां काणगे सोम्या काणिको Goodness, मोगाळ तुझ्या भुरग्यांचो दिनवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो म्हज्या भाव भयणां म्हज्यान तुमच्या हातांतलें बलिदान सरस परदेवाक मानतातलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या अनेक विचारवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां बेटोंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुज्या सेवेक ही सडवणेची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवें आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुव्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदरांनी सासनाच्या देवा सर काळीनी सरतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या जीवन पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे आपल्या महिमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुकाचे उंचगी तुकाचे उंचगी तुकाचे उंचगी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताकाचे उंचगी तुकाचे उंचगी तुकाचे. बापा खरंच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका नव्यान दिन वसलो तो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची रगत पातकांचे बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल चुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पेद्रू आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी बर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवान दनबत्ता आनी सर्व काळी सांजुजे तुजो पती तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजून आमकां सर्वांक म्हळ्यार आपल्या कसो मोग करताय तसोच एकामेकाचोय मोग करूंक जाय. तोच आदार घेवंक आनी ताचें बेसांव घेवंक ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी दीर्घेवर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजें उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान
उपरांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवाय असो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी सुम्यात त्रिमशी म्हाका पाखवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. D58. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. 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 हांसवो सोरो मेळटा थंय सुमी म्हाका विशेव दिता. प्रशांती थंय उदकांत सुमी म्हाका आपूण व्हरता. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. म्हज्या जिवाक नव्या सुमी सदां घटाय दिता. सरक्यांनी नीट वाटांनी सुमी म्हाका सोलून व्हरता. सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका
उडेना सोमी म्हजो घोवळे कांयच म्हाका उडेना प्रार्थुया. सरपदीदार देवा आमच्या मागाळ बापा, आम्ही घेतल्या त्या संस्कारी वरवीं आमची काळजां दादोसकायन बरो आनी आमचे क्रिस्त जिवीत घट आनी बळादीक जावं. आमचें खाण जेवण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकी आमकां जावंक पावा. असणे रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावन दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो. सरपदीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाची हुडुपकार. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता, तुजें नांव घेता, माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर आता, सता वाटेन मेटा काडून वेता. सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता, तुजें नांव घेता, माया मोगान हांव जियेता. सकाळची बिटोली एडस शांती काळजा आजच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामानी कश्ट आमच्या पत्कनच्या परिपणापासून आनी अळतरीच्या पोपयत सक्रामेंतान तुवें तुका कळ्ळें नासतना बिटोवच्या समय सेरेले पासून बगेन तमकार मरीच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका बिटयता. प्रत्येक सावमग्नाच्या आपोस्तलांचे हृदय पासून आनी पाप सैपान ह्या म्हयन्यांत दाखोवन दिल्या हृदय पासून हे सर हांव तुका बिटयता. सजे पासून एडिसच्या बोपयत काळजा एडिसच्या तवी काळजा तुजे रासीव आज दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बरें करण्याक मेळची सजीक्षा माफी चडूंक हांव खुशी वाडटा. समया जेजू तुज्या बोतरी काळजाची ससाई राख आमच्या बोप घेवन पाप सेवा जादू ताका उजवाड गटाय आनी बुसावन. म्हज्या देवा म्हज्या सेवा हांव तुज्या पांय पडटा. हांव तुका अर्गां दिता आनी तस्करी नमस्कार करता. और तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्ता केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दिसयता. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता. म्हजी ना म्हजी सूख म्हज्या आयच्या दिसाची
कस्ट आनी करण्यो हांव तुका स्मारता तुझ्या मनाक म्हज्या पथकांच्या परिपणा म्हज्या जेजू तुझ्या कुर्सीच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या आपण्या पासून बक्षी म्हजी स्मयस पथकां म्हज्या पथकांची काकूट कर देवा पवित्रात्म्या ती सेवा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना समच्या तुजे उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पथकांची काकूट कर म्हाका पथक्यां बक्षी भवार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा थंय एकसन बाप पूत आनी पवित्रात्मा म्हूण हांव ती सत म्हणटा तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो आनी जिवेंची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव म्हणटा ही सता आनी कतळीक पयस सपा शिकयता ती सर सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तसो स्नेक सूत आनी जनवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यार तूं फटयनाय वा फटोवन फडनाय ह्या बर्थान जिवंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरता आमेन बरोशीचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पथकांचें मुखसानी आनी हिचनी उपरांत सस्नेक सुख जडटली म्हूण हांव बरवसता कित्याक तूं सर्पद्विदान विश्वासी दयाळ आनी काकुळटा आनी तुवें ती बसयल्याय ह्या बरवशान जिवंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरता आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सवस्त प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे बसून म्हज्या पिल्ल्यासूय हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सरबरो आनी समोग तुका फोव त्या मोगा जिवंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरता आमेन तुकीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान स म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती काणटळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी निती शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सवस्त प्रासड मोग फोव जाल्यार देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखा पाता करिना म्हूण आनी पथकांची समय सुकयतली म्हूण ती निचेव करता आमेन सकाळी सवयच्या बुड्यान बरी खबर हाडली आणि पवित्र नमान बरे कृपेन भरले स्मित तुझे सांगता स्ट्रेमी तर तुम सुदेव आणि संदेव फॉल शिक्षिची जेजू आपले स्मेची साकन नमान बरे कृपेन भरले स्मित तुझे सांगता स्ट्रेमी तर तुम सुदेव आणि संदेव फॉल शिक्षिची जेजू आणि तेव्हा सोपूत मनीस जालो नमान बरे कृपेन भरले स्मित तुझे सांगता स्ट्रेमी तर तुम सुदेव आणि संदेव फॉल शिक्षिची जेजू बगेन तितवचमे आम पसोत विनातिक प्रार्थया ई समया बुड्यान बरी खबर दिल्या वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशी फोन घेतला आमी जाणा जाल्यार तुझ्या कश्टांनी कुर्सा वरवीं जल्पनाच्या आनंदाक आमी भोवशी तुजी कृपा आमच्यान तस्करांनी वत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या स्मरिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या देवा गेल्या बड्या म्हज्या रकम्या सगळींची दयेन म्हाका दिलाय तुजी तबेन म्हजी मदत वडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन मोकाळ पुत्रा सोबे आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां बगेन कुर्सीची करूय आमकां आमची देवा आमच्या स्मरणांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन